हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी सात्विक कुकिंग अंतू आयचे सेशनान स्वागत आसा. रोस्टेड स्पायसी कॅश्यू नट्स कोरी आमकां काजू बी आवा दोनी अड्डेस कप्पा 2.5 कप्स कळल आसा काजू बी रॉ काजू बी आणि थोड्याची मिरया पिट्टी थोडे मिरसांगे पिट्टी मागिरी बेसन पावडर चणे पिट्टी आणि मीठ एक लिंबियो एक चव 2 ड्रॉप मूग आणि एक चव 2 स्पून ऑलिव्ह ऑइल. आता आमकां मिक्स करूसूर करूया. अंतू मीठ घालल आसा हांव बेसन पावडर घालल आसा. बेसन पावडर ते अंटून रपच खातीर मात्र मिरसांगे पिट्टी अर्ध टीस्पून जाव घालल आसा. मागीर मिरया पिट्टी 2 टीस्पून घालल आसा. तदनंतर 2 ड्रॉप मूग आणि थोडे ऑलिव्ह ऑइल. आता आमकां काजू बी मिक्स करूया. लिंबियो थोडे पिळला वांगा आता समा मिक्स करूया. आमकां कृष्णाक बारीक उश जाता ऑफर करतना. कृष्णाला काही चड तेंगेले कसो जात म्हळ्यार भक्ता तांकां देवा ऑफर करची म्हळ्यार खुशीची आनी देवा ऑफर करून प्रसाद घेवची म्हळ्यार ताजे काही खुशी म्हळ्यार कसं करतनय देवा ऑफर करून कोरका तेन्ना मात्र ताका ताजी बेनिफीट मेळचे. भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा पुरा देवा ऑफर कोरका म्हणून. आता मी मिक्स केलेलं काजू बी आसा हांगा मीठ मिरसांगे पेटी मिरया पेटी सकट घालून लिंबी पिळलेला ते आमी आता ओवना दवरका हीट करचे खातीर ते रोस्ट जावच्याका. ताका हीट ट्रे आणतो थोडेशी ऑलिव्ह ऑइल घालून ते टोटली ब्रश करून दवरया ऑइलाचे आणि तांतू आमी काजू बी मिक्स केलेला तांतू घालया. आता ऑइल गेलेला आसा सगळो प्लेटाक तांतू मिक्स केलेला आसा. आता आमकां ओवना दवरया. आता 180 डिग्री सेल्सियस तो आमगेले ओवन प्री हीट करून दवरला हांव. ते प्री हीट करून दवरलेले आता ऑलमोस्ट 5 मिनटां वयर जाल्ले प्री हीट करचे. तांतू आमी हे काजू बी मिक्स केलेले तांतू दवरया. आता ओवनान दवरलेलो आसा प्री हीटेड ओवनान तू काजू बी. हरे कृष्णा. आता मी ओवना दवरलेले कॅश्यूज काडया. हांव मध्यान तेता केल्लेलो आसा पुरा जाग्यान तू इक्वली रोस्ट जावच्याका. रोस्टेड कॅश्यूज रेडी जाल्लेलो आसा. नीव जताचे आमकां देवा दवरया. देवाक भारी लायक करून चंद करून तुळसी दळ घालून दवरया अर्पण करूया.
आम्ही आता ओव्हन हातून 15 निमिषां ते रोस्ट करून जाताची कळ्ळाल आशिल्ली ना आता नीवन आसा देवाक भोग चोडोया आमकां आतां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैयाक आयच्या दिसांतू आमी रोस्टेड बेक्ड कॅश्यू नट्स देवाक भोग चोडोया हरी बोल.